आयज दोन डिस्कशन झाले, एक शिवाजी पुतळ्या वयल्यान तशेंच दुसरे जे आसलेले शिगमोत्सव कमिटी जी आसलेली तेजे सिलेक्शना वयल्यान बोवाळ जालो. तर तुमी कितें सांगपाक जाय दोनी पॉयंटा वयल्यान? सांगपा म्हळ्यार म्हाका हांव मातशें बिजी आसलें आनी हांव ते एमर्जन्सी हांवें तो डिस्कशन केलें आनी हांव तो म्हाका दिसलें की हांव तो वचून ती हेजी मिटींग जायना हें केली आनी हांव डायरेक्ट इनवॉल्व केलें थंय वचून टुरिजमा वचून हांवें ते मिटींग अटेंड केली आनी हांवें तें डायरेक्टली केलें. आता आमी पळयला की जे प्रेसिडेंट आसता, अध्यक्ष आसता शिगमोत्सवाक, तो सदांच चेअरपर्सन आसता. सो हांगा आमदाराचें मेन्शन केल्लें आसा पयलो. सो तेजे वयल्यान कितें सांगपाक सोदता तुमी? तेजे वयल्यान हांव सद्या कांय सांगूंक शकना. जे तो एक आमदार म्हणून आसा आनी हांव बी म्हणटा की म्हाजें नांव आसपा जाय आसलें, पूण जावं तो आसलो आनी हांव आसलें हितून कांय येना. अशें आसा की जी म्युन्सिपालिटी एरिया शिगमो जाताच आनी म्हाका दिसलें कितें पुरो जालें तशेंच जातलें अशें म्हणून हांवें तें चिंतलें आनी म्हाका ते हितून तशें गेलें. ओके मॅडम, तुम्ही म्हणले की आता तुम्ही बिझी स्केड्यूल आशिल्ले म्हणून खंय तरी मिटींग घेवपाक पावली ना जावं बाकीच्या इन्फॉर्म करपाक पावले ना. सो तुमची बिझी स्केड्युला प्रमाणे म्युन्सिपालिटीचो कारभार चलतलो? कारभार सद्या आतां आमी सगळे एक जावनूच सगळे टावन जावं कितें जावं न्ही. आता ते आता मिटिंगे टायमार तेच मेन्शन जालें न्ही आनी तुमी मेन्शन केलें की तुमी बिझी आशिल्ले म्हणून मिटींग घेवपाक पावले ना जावं बाकी कावन्सिलराक तुमी इन्फॉर्म करूंक पावले ना. सो हेजे मुखारूय तसोच कारभार चलतलो? तुमची बिझी स्केड्युला प्रमाणे म्युन्सिपालिटी चलतली? तशें जावचेंच ना. आतां मुखाल्लें हांव सारकें एक हेजे वयल्यान की जबाबदारेन हांव हें करतलें आनी फुडलें हांव विचार बरें. म्हणजे तुमी मागता तुमचे कडेन खंय तरी चूक जाल्या? हांव मानता, कित्याक जे हांवें तेंचे कावन्सिलरां फुडें हांवें मांडपाचें आसलें, म्हाका बी एमर्जन्सी आसलें आनी हांवूय बी नासलें हांगा. हांवें कितें केलें, हांवें तेजेर नोट बी दिली ना की हांव खरेंच हें जालें ना अशें म्हणून. कितें जालें तें जालें अशें म्हणून हांव खरें सांगता की जालें तें आनी आतां फुडलें बी डिसिजन हांव बरें घेतलें म्हणून. पूण कमिटीचेर आमी पळयता की तुमचे जे पार्टीचे आसा जावं सुभाष फळदेसाय आसा तेंचेच खंय तरी कोण तरी वळखीचे जावं ते तुमी गांवकरी म्हणून एक समिती आसता शिगम्याची, जी 10 जाणांची कमिटी आसता जावं आनी कितें गांवकरी म्हणून हांगा शिगम्याचे कोणूच ना कमिटीचेर? कोण तुमकां मेळ्ळें ना? आसात न्हू, आसा थोडे आसा तितू आसा, सुप्रतारी आसा जे बाकी तुमचेच कावन्सिलर अशें म्हणटा की कोणाक कांय खबरूच ना आनी गांवचे कोण लोकूय ना. गांवचे म्हणल्यार ते कितें जालें, आतां हांव परत एक स्पेशल मिटींग घेता शिगम्याकच लागून तेजे हांव फायनल करता. आतां दीस आसा 23 तारखेर मिटींग घेवपाक मेळटा. म्हणजे ही कमिटी जी आतां आसा ती नल एंड वॉइड जाता अशें तुमी मानता? ना सद्या आतां तुमी कमिटी काडला तेजेर ते नांवां आसा पळय तितूंतले थोडे मेंबर तांकां खबर ना म्हणटा आपणां नांव घातलें, तांकां वयतानासतना नांव घातलेलें. जी तेंचे पयलीं आसलें पळय शेड्यूल तोच घेतला. पयलींचे बी फाटले हे आसा सेम आसा, फक्त 1-2 कितें तरी फाटफुडें जालें पूण सेम आसा. हांवें पळयलें आतां. पूण मॅडम तेजेर लेटराचेर क्लियर कट बरयला की एडवर्टायजमेंट लोकल न्यूज चॅनल्स आसता बाकीचे प्लस तुमचे नोटीस बोर्डार हें लावपाक जाय आसा. पूण हांगा खंय तरी सगळ्यात जे इन्स्ट्रक्शन टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या ती खंय तरी वॉइड जाल्ली आसात आनी ती इन्स्ट्रक्शन सारके फॉलो करूना. हाजेर तुमी कशें पळयता? पळय हांवें परत बी सांगलें कित्याक म्हाका एमर्जन्सीन गेलें हांव आनी हांवें तेजेर बी तितलें नोट केलें ना म्हणून. ना तुमी सोडा, एडमिनिस्ट्रेटीव पार्ट उलयता हांव आतां, तुमचेर उलयना. सांग तितू. सो तेणी खंय तरी हें फॉलोअप करपाक जाय आशिल्लें न्ही की नोटीस आयले काय नोटीस बोर्डार ती मारपाक जाय म्हणून. तुमची इन्स्ट्रक्शन आसल्यारूच तें जाता, तुमी दिना जाल्यार तें जायना. ना तेजें म्हणल्यार कशें आसा की हांवें बी तितली थंय हांव हें गेल्लें पळय न्हू, म्हाका एमर्जन्सी आनी हांवें गेलें आनी थंय इनवॉल्व केलें आनी रोखडें आउटवर्ड करून हांव कॉपी घेवन येयलें. ह्यो बी म्हाका लास्ट हें मेळ्ळें. म्हाका सीओन मागीर हें केलां. सीओ तरी विचारतले म्हणून. सीओ म्हणल्यार तेन्ना त्या दिसांनी तेका बी तो लिव्हेर आसलो. 2 दीस येतालो, 2 दीस जाल्यार मामलेदाराक आसलो. वायस चेअरपर्सन बी म्हाका ते दिसा मेळोना आसलें कित्याक तेजो बी तो भायरूय बी सरतालो न्हू मदीं मदीं. पूण पळय लेटर मार्क जाल्ले सीओन खंय तरी मदीं आपलो हस्तक्षेप घालून हे सगळो कारभार जो आसा बाकीचे सगळे कमिटी जावं हे तेजे इन्वॉल्वमेंट चडान चड आसपाक जाय आशिल्लें. खंय तरी तुमकां दिसना की तुमचेर हें सगळें लादले गेले, तेजे मिसअंडरस्टँडींग जावं तेणें खंय तरी हो कारभार सारको पळयलो ना म्हणून? जावपाक शकता न्हू. जावपाक शकता न्ही. तुमकां कितें दिसता? अशेंच कित्याक तुमचेर लादलां हें आतां, तुमचेर आयलां हें आतां. सीओची मिस्टेक काय तुमची मिस्टेक? मिस्टेक कशी आसा तेणी तें म्हाका हें केलें, म्हाका मार्क केलें म्हणटना हांव तेजे पयलीं तेजे भरोसार रावलें. लास्ट मागीर म्हाका तेणी मार्क केलें म्हणून म्हाका. बरोबर. आतां सीओन जशें तुमकां मार्क केलें तशी तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी नाशिल्ली जेन्ना कमिटी आयली तुमी डायरेक्ट इनवॉल्व करता ते सीओ मार्क करप? ती तेंची जबाबदारी आसली. ना ना ना, तुमी परत तेका रिवर्ट बॅक करपाक जाय आशिल्लें न्ही. तें कित्याक केलें ना?
ते केलें ना म्हाका बी ते लक्ष येयलें ना न्हू पूण हांव तेजेर बी तितलें घेवन बसलें ना तें. ओके मॅडम, थँक्यू. आणि हेतून आता तो शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याची जी चिल्ड्रन पार्काक हे केला बांदपाचो ठरयला हां. आणि थोडे 4 जाणांनी कावन्सिलरांनी म्हणलें की खंय तरी तो आंबेडकर ते जागा आसा मुखार थंय बांदचो म्हणून हांगा कॉन्ट्रोवर्सी जावंक शकता. तुमकां दिसना की ते कॉन्ट्रोवर्सी जावंक शकता अशी? खंयच्या म्हणतो हांगा हय, गार्डनार हे children केलं park. चिल्ड्रन पार्काक तितू आमी सगळे आमी सहमत जावन 6 जाण आमी जाला तो बांदपाचो बी. पूण खंय तरी कॉन्ट्रोवर्सी जावंक शकता कित्याक हेजे पयलीं ते जमनी लागून खंय तरी कॉन्फ्लिक्ट आसा भितर कॅथलिक्स वर्सीस हिंदू. हय. सो दिसना की खंय तरी फेस्त जावं या कसले तेंचे रिच्युअल्स आसा ते एक बराबर येयले शिवजयंती बराबर जाल्यार केन्ना ना फेस्त मे म्हयन्या येता न्हू आनी शिवजयंती म्हणटा ती आतां येता न्हू फेब्रुवारीक नाल्यार जानेवारी येता न्हू फेब्रुवारीक चड येता न्हू ते. ओके, ड्रायव्हराचे जे जॉब तुम्ही काडिल्ले ते आता स्क्रॅप जाले आणि परत नवीन प्रोसेस सुरू करतले. नवीन मेळत जाल्यार आमी पयलीं कितें केलें आमकां ड्रायव्हर जाय म्हणून आनी लेबर जाय म्हणून सांगलें. मागीर तेणी कितें सांगलें आमी मिटिंगे पॉयंट घातलो केन्ना एका जुलयाक ऑगस्टाक कितें तरी तेन्ना फर्स्ट मिटींग सगळीं एग्री जालीं मिटिंगे पॉयंट जालो मागीर रेजुलेशन जालें कन्फर्मेशन जालें मागीर तांकां हाडून आमी एक हें करया ड्रायव्हराली एक आमी इंटरव्यू घेवया ते बी केले आनी लास्ट मागीर आमकां गव्हर्मेंट हितूंतले आमकां सीएमांतली एक ऑर्डर येयली की ऑर्डर म्हाका हे आमचे आसा पळय ते डेली वेजीस आनी तेणी सांगलें कितें गव्हर्मेंट म्हणून डेली वेजीसांनी हेका येना म्हणटना हांवें मागीर तें कितें केलें तशेंच हाडलें आसूं म्हणून मागीर फुडले नेक्स्ट टायम पळोवया म्हणून. ओके, सो तो प्रोसेस होल्डाचेरूच आसा. होल्डाचेर प्रोसेस आसा. अजून काय जावंक ना. ना.